पळोवया खबरो विस्तारान। 9 ऑगस्टाक भारतीय संविधानाची प्रत जाळपाची जी घडणूक घडिल्ली त्या घडणुकेचो रिपब्लिक पक्षान निषेध केला। हे कांड करप्यांक अटक करून तांचेर कारवाय जावची म्हण मागणी घेवन रिपब्लिक पक्ष शुक्रारा डीजीपीक मेळ्ळे। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। 9 तारीख जे भारतीय संविधानाची घटनाची प्रत जाळलेली आहे त्याच्या संदर्भात आम्ही आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समिती गोवा स्टेट आणि तेतून सहभागी असलेले 25 संघटनांनी आज आम्ही हांगासर एक शांती मोर्चा हांगासर काढलेलो आसा आणि त्याचे रूपांतर आझाद मैदानाचेर आम्ही निषेध सभन केलेले आसा आणि त्या संदर्भात आज आम्ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस हांकां आम्ही आज निवेदन दितले। त्याच पद्धतीन आम्ही नॉर्थ गोवा मॅजिस्ट्रेट हांगासर आम्ही तांकां आतां आम्ही निवेदन वयतले। ह्या निवेदनान आमची मागणी आसा की ज्या संविधानाची प्रत जाळलेली आहा त्या सगळ्या समाज कंटकांक नॅशनल ऑनरल ॲक्टाच्या अंडर तांकां अरेस्ट करपाचे। त्याच पद्धतीन बाबासाहेबाच्या अपमानजनक जे शब्द वापरलेले आसात त्या खातीर तेंचेर एट्रॉसिटी ॲक्टाच्या अंडर गुन्हा करपाचो आणि ते सेम संविधान जाळून तेंच्यांनी जे व्हॉट्सअप फेसबूक हेचेर व्हायरल केलेले आसा इंटरनेटाचेर ताका लागून तेंच्या अंडर IT ॲक्टाच्या नुसार तेंचेर गुन्हा नोंद करपाचो आणि तांकां त्वरीत अटक करून तेंचेर शासनान कारवाई करपाची। ह्या संदर्भात आम्ही आज ते निवेदन दिवपाक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस आणि नॉर्थ गोवा मॅजिस्ट्रेट हेची कॉपी तुम्ही आमदारांक दितले? हेची कॉपी आम्ही निश्चितपणे आमदारांक दितले आणि त्याच पद्धतीन रिपब्लिकन पक्षान 13 ऑगस्ट ह्या दिसा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस सेम निवेदन तांकां दिलेलें आसा आणि आमची मागणी आसतली आज तेंचे कडेन की हेजेर गोंयच्या वतीन सुद्धा तुम्ही कारवाई करची म्हणून आमची तेची डिमांड आसतली। कोणे हे केल्ले ते जे भारतीय संविधान जाळपी जे आसा हे मनोवादी लोक आसात त्यांची मानसिकता बरोबर ना आसा, कारण संविधानान ज्या अधिकार तांकां दिलेले आसात ते अधिकार घेवन मेळून स्वता संविधानाच्या आधाराचेरूच तेंच्यांनी हे संविधान केलेले आसा आणि म्हाका दिसता तेंची मानसिकता जे आसा ते हिंदू राष्ट्र निर्माण करपाची आसा। पण भारत देशात अनेक जाती धर्म पंथ जातीचे लोक रावतात, त्या सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक सांगपाक ह्या संविधानान अधिकार दिलेलो आसा आणि तो अधिकार कोणाकूच मोडपाचो आमी जर प्रयत्न केलो जाल्यार आमी तेजेर उबी रावचे।